Neha Sawant and Pramay Sawant on this floor. आमच्या बरोबर हांगासर अनेक लवली कपल आसा, मिस्टर एंड मिसेस सावंत, आणि तांच्या बद्दल चड जाणून घेवया. नाव सांगा तुमचें. नेहा सावंत. प्रमय सावंत. खंयचे आयला तुमी. आमी फोंड्याच्यान आयल्या. ओके, सो हाज्या पयलीं केन्ना पार्टिसिपेट केल्ले अशें प्रोग्रामान. ना, पयलीं स्कुलान बी करताले, पण अशें आफ्टर मॅरेज आमचे फर्स्ट प्रोग्राम. ओके, लग्नाक कितलीं वर्सां जालीं. एकूच वर्स. एक वर्स जालें. लव मॅरेज की अरेंज. सामकी फुल फिल्मी लव स्टोरी आसा ती. ओके, आमकां आयकपाक आवडटली. तें हांव तुमकां ऑडिशनान सगळें दवरलां सारकें. ओके. ओके, सो इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लव एंड अरेंज, समथिंग लायक दॅट. इट वॉज अ अरेंज वीच टर्न इन टू लव. वाव, दॅट्स नायस. आणि तुमकां कितें करपाक आवडटा. वॉट आर युअर हॉबीज. हॉबीज म्हटल्यार आय लव टू डान्स, आय लव रिडींग, आणि ट्रॅव्हल आमी खूब करता दोगांय मेळून, आणि आय एम अ व्हेरी एडवेंचरस पर्सन. ओके, आणि तुमच्या बद्दल. सेम आय लायक टू ट्रॅवल अ लॉट. म्हाका गिटार मातशें म्युजीक म्हाका आवडटा, सो गिटारींग. मागीर आय लायक टू प्ले क्रिकेट इज अ हॉबी. अँड आय एम अ व्हेरी एडवेंचरस पर्सन, म्हणजे ट्रॅकिंग हें तें सगळें मातशें आसा. सो तांकां ट्रॅकिंग बी आवडटा, सो तूं तांकां कंपनी दिता की ना. ना, अजून पर्यंत तरी दिवना, बट आय वूड लव टू. आणि आज कितें परफॉर्म करतली. आज वी आर प्लॅनिंग टू सिंग अ सॉंग टुगेदर. लायक ही विल बी प्लेइंग द गिटार अँड आय विल बी सिंगींग, अँड ही विल बी सिंगींग ऑल्सो विथ मी. सो लेट्स सी हाव इट गोज. ॲक्च्युली एक बारीकशी एक शॉर्ट स्टोरी केल्या, लव स्टोरी काइंड ऑफ इन अ पोएटिक मॅनर, अँड विल एंड इट अप विथ अ सॉंग. ओके, दॅट्स नायस. आणि लायक टेन्शन बी आसा की ना. टेन्शन आसा मातशें, बट इट विल गो ग्रॅज्युअली. ऑल द बेस्ट दोगांयकूय तुमकां. थँक्यू. Good afternoon. So hello everyone. She's my beautiful wife, Neha. And he is my dimple man, the love of my life, my husband, Mr. Pramay Sawant, who is an engineer by profession, but presently into business. Yeah, and of course she's a dentist. So it's quite a big mismatch. So you are seeing over here. And so today we are going to present our love story with a sweet song at the end. it's a little poetic kind of thing which we have created, and we'll be ending up with a song, a continuation with a song. एक डेंटिस्ट थी दीवानी सी, एक इंजीनियर पे वो मरती थी. चोरी चोरी चुपके चुपके सीसीडी में वो मिला करते थे. कुछ गलत फहमी हो गई थी उनमें झगड़ा हो गया. फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी की टेंशन्स में न जाने क्यों ब्रेकअप हो गया. महीने गुजर गए पर यादें नहीं. एक दिन डेंटिस्ट के बर्थडे पे ये पागल इंजीनियर ने विशेष भेज दी, और ये फिल्मी लव स्टोरी फिर से शुरू हो गई. फैमिली की ना को हाँ में बदलने में उनको तकलीफ तो बहुत हो गई. जो बिछड़ने का गम था वो उससे कई गुना ज्यादा था, और ये उन्होंने पहले महसूस कर लिया था. धीरे धीरे सिचुएशंस नॉर्मल होने लग गई और हम वापस जुड़ गए, और ये शादी के बंधन में बन गया. शादी के बाद डेंटिस्ट इंजीनियर से हमेशा पूछा करती थी, ये प्यार कैसे हुआ, ये रब हम पे मेहरबान कैसे हुआ. और तब इंजीनियर सिर्फ यही कहा करता था, दिल की मांगे थोड़ी थी कम, हर दुआ भी थोड़ी मध्यम. तूने कांधे पे सर झुकाया जब, जैसे दरगाह पे बांधे धागे तब. हो बिना मांगे ही मिल गया है सब. मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब. मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ हुआ, मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ रब.
हाथों में मेरे अपने हाथों में मैं लेती हूँ कि तकदीरें अपनी सारी पढ़ लूँ। आँखों में तेरे चुपके अरमां में ढूंढता हूँ, बस तू सोचे और पूरे मैं कर दूँ। अभी अभी तो हम अधूरे थे, पूरे हो गए तेरे रूबरू। ये भी देखे ना कहाँ मैं खत्म कहाँ तू शुरू, आंखें तेरी गिरती है जब अब तो नींदें आती है तब, हमको लगता है कुछ दिनों से तू इबादत है, तू ही है मजहब। ओ बेवजह कैसे क्यों कहाँ और कब, मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ रब, मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ रब, मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ रब। Thank you so much. Thanks a lot. Good, that's nice. Yeah. I have one question. Yeah. Ego, patience Yeah. play a vital role in the relationship, and I've gone through your entry form. It speaks a lot. And we want to know from you. I want to answer this. Yes, go ahead. Actually, when we started our relationship, it was arranged marriage. You know, we didn't know each other. So when we first met, it turned into a fight, and we broke up. Okay, it was like the families were involved and everything, but because of his ego issues and because of my anger issues or whatever you can say, so we broke up. And later, I think keeping all this aside, we had feelings for each other, which made us come together. And then later on, after marriage, we realized that these ego and anger issues don't play a major role. What is important is understanding. So we are continuing with that now, and I think all the egos and everything have just gone in this past 1 I'm a year. little Short tempered. kind of person, and she has made me quite calm. Means, at the end of the day, when we speak, when I discuss some things to her, that time she ना असे कित्याक ते असं नाही असं ते. Yeah, why you need to get angry on small things? Just calm. Like I Final solution is women. yes. Same thing is Solution with me also. for everything. मैं हमारा हावी तो कहता है ना Rohit asked me a question some time back. When there is argument, fight, who wins the finally, women or men? Yeah, you answer. I think a woman. Yeah. Why do you feel, Rohit? Okay, Just tell. why? No, why because you want to know No, the because exact they don't I what exactly. Yeah. I'm going for a evening party or somewhere. My friends have called me, Okay. and she doesn't have a dress. म्हणजे ड्रेस ना म्हणजे हे ना म्हणजे ते ना म्हणजे बाबा म्हणजे ना आणि तुवें काल हे केलें आय से समथिंग तुवें कशें म्हटलें कित्याक म्हाका वचपाक जाय मातसो थंड राव मातसो 2 मिनटां सोबून आर्ग्युमेंट सोबून हां ओके बरें बाबा जिखलें या आमी जाता पळय So basically, we have to do yeah. this. They जर जाले जाल्यार 8 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock सोंपलें ना थंय पार्टी सोंपली आमी हांगा घरा वचपाचें. Very good. Pramaya, we are impressed. Okay. Yeah. Thank you so much. ते ना करता खूप सुधारला. To be understandable. हय. I think Asa. it should be a subject now. Yeah. They should be understandable. Same. Thank you. Nice meeting you. निर्मला आणि अर्जुन असं आमची फुडली कॉन्टेस्टंट कपल जी पार्टिसिपेट करतली ऑडिशना खातीर मिस्टर अँड मिसेस गोवा 2018 प्रेझेंटेड बाय शेट्ये ग्रुप. पळय तांचे कॉर्डिनेशन जजीजांक कितले इम्प्रेस करता ते. फायलेबद्दल 4 शब्द सांग आणि तू गावाबद्दल 4 शब्द सांग. माझी फायल प्रायमरी टीचर असल्या कारणान ती बरी हुशार आहा आणि ती भजन गावकूय जाणा भजन करता प्लस भजनान पेटी वाजयता आणि स्वभाव एकदम शांत तिचो म्हाका तरी मातशें
केन्नाय कितें तू कितें सांगता? नाव घेऊनच सांगता नाव उखाणे घाल सांग तू. देवा पुढे ठेवला अगरबत्तीचा पुडा आणि अर्जुनाच्या नावाने भरला हिरवा चुडा. वास. हे जरी स्वभाव रागिष्ट असलं तरी रोकडोच राग निवता, एका मिनटान म्हणटा अर्ध्या मिनटान राग निवता आणि सदांच म्हाका हेल्पफूल आसता. हांव सकाळी उठता, घरातले काम करता आणि शाळेन वचपाक भायर सरता तेन्ना जरी उशिरा उठले तरी बेगीन बेगीन ब्रश करून म्हाका पावोवपाक हजर. सदांच म्हाका पावोवपाचो, सकाळी उठून तेंचें काम म्हाका पावोवपाचें शाळेन आणि येवन मागीर बाकीचे घरातले काम आवरावर करतात. इतले हेल्पफूल आसता म्हाज्या फाटल्यान. म्हणजे हांव काय सगळें करून भायर सरूंक शकना, म्हाज्या फाटल्यान अशी खूब कामां घरातली करता. एक वेळ म्हटल्यार जाता की ही बायल आनी हांव न्हवरो कामाक वयता अशें म्हटल्यार जाता. पूण आतां सगळे जेंट्सूय आतां कूक जाल्ले आसा पळय, तशें म्हणूंक शकना, कित्याक जेंट्स आतां कितलेशेच कूक जाल्या. आणि तसो स्वभाव जरी रागिश्ट आसलो जाल्यार खंय वचपाक म्हाका फ्रीली केन्नाच नाका अशें म्हणना. सदांच खंय चल, प्रोग्राम कर, फुगड्यांचे, धालांचे आनी कसले भजनाचो ग्रूप बी आसा आमचो. आनी खंय वचपाक आपूण स्वताहून गाडयेन केन्ना केन्ना आमकां पायता व्हरून, जर गाडी नसली जाल्यार. आनी जो खर्च आसता केन्नाच विचारना बाबा तुवें ग्रुपाक इतलो खर्च कित्याक केलो, तुजे पयशे तूं कित्याक मोडटा, अशें केन्नाच ना, हिशोब केन्नाच ना. कमयले सुद्दां जाल्यार म्हाजो पेमेंट फूल हांव तेंचेच स्वाधीन करता आनी कितें वेवस्थीत संवसार तेच चलयता फाटल्यान. हांव म्हाजो पगार असो म्हणून हांव केन्नाच गाजयना, पूण आनी हेल्पफूल अशें बरें. आमचे लग्न पळय ते लव मॅरेज. 1979 आमी सिलेक्शन पणजे आहा पळय त्या वांगडा काम करताले कपडे ग्वालियर सिलेक्शन. आमच्या दोगांची वळख जाली आणि 1986 आमचें लग्न जालें. किती वर्सां मुखार तू? 3 वर्सां. 3 वर्सां. आणि आता आमकां आमी समाधानी आसा, किती वर्सां सगळे जाली आसा आणि माझी बायल म्हणून आमचो संवसार. सगळ्यात पयलीं तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन, अभिनंदन तुमचें. ह्या यंग एजीर तुमकां इतली एनर्जी, एन्थुजियाझम. आतां आमकां तुमचो टॅलंट जो आसा मातसो एक कितें तरी आमकां करून दाखय. कितें वॉट एवर यू फील, तुमकां कितें दिसता तशें करून. मी हायकोली सोरिल्या डोली मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली गचल जाऊ बाजारी. मी हायकोली सोरिल्या डोली मुंबईच्या किनारी. अगं मारतीन कोली हानल्यान गोली गचल जाऊ बाजारी. अर्जुन बा, एक सांग, एक लहानसा प्रश्न. धारल्याने बायला जर हात करून आहे, ह्याच्याबद्दल तुम्ही काय किती म्हणू शकता? एक्चुअली करूंक जायना कित्याक बायल म्हणजे सगळे हात संवसारा बायले खातीरूच जाता. आनी कोणाच्या संवसारान बायल घड आसा म्हणून संवसार चलता. जर बायल ती हे आसली, नासत्या स्वभावाची आसली जाल्यार संवसार जावंक शकना. त्या खातीर केन्नाच बायल हे आसा पळय ते देवी समान आसा. हिंदू धर्मान जावं खंयच्याय धर्मान एक पुजनीय आसता, त्या खातीर तिचेर हात केन्ना करूंक पण तशें कोण चिंतिना, लोकांनी चिंतूंक जाय तशें. आयच्या संवसारान रेप जाता, हे जाता ते जर सगळ्यांनी अशें चिंतलें जाल्यार जावचें ना तें सारकें. म्हाका तुजें एक सेंटेन्स आवडलें, वी आर ट्रायिंग टू बी बेस्ट कपल सो मेनी इयर्स. हे एक आवडलें तुजें. आनी तुका दिसता मॅरेज इज अ ट्रेडिशन,
एक थोड्या तातूंत सांग कित्याक तुका दिसता अशें. जो मनीस पळय मॅरीड करून सक्सेस जाता तोच खरो मनीस हेका वयर पावता. आनी जो पळय लग्न जावंक ना आनी तो नाका तसले छंद तेका येता म्हणून ते ट्रेडिशनल. बरोबर. तुम्ही आता कोळी डान्स ट्रेडिशनल प्रेझेंट केलो ताजे वरसून म्हाका एक प्रश्न विचारपाची एक इच्छा जाल्या. आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल शीत कडी आनी सुंगटाची कडी, पूण आतांचे जर ल्हान ल्हान भुरगे तांकां तंदुरी किंवा फास्ट फूड असले तर ताजेर परत ते शीत कडीक ओड करपाक म्हणजे तांकां आवड निर्माण करपाक कितें करपाचें अशें तुमकां दिसता? हांव केन्नाय घरा लागीं सुंगटां हाडली जाल्यार मातशी दुसरे भशेन तांकां लायक जाता पळय तसले मातशे स्पायसीस घालता आनी तांकां लायक जाता पळय म्हाज्या सगळ्या भुरग्यांक लायक जाता तांकां मातशें हय तांकां लायक जाता तशें करून दिता. मागीर म्हणटा ते क्लास म्हणटा म्हणजे नेक्स्ट टायम 2 दीस तरी ते आनी हें घेयना ते. पावर व्हेरी गुड, व्हेरी नायस, व्हेरी गुड. मातशें शिकूया. Shetty Group presents Prudent Mr. and Mrs. Goa 2018 so म्हाका सो यंगेस्ट कंटेस्टंट म्हणून तुम्ही समजल्या आसत. माझे जजीस पळयता एकदम सारखे सिरियसली व्हॉट इज ही डुईंग. वेल श्रवण ताजें नांव वळवयकर, बट श्रवण हॅज कम एज अ मॅनेजर टू हिज पेरेंट्स बिकॉज हिज पेरेंट्स आर परफॉर्मिंग फॉर दिस पर्टिक्युलर प्रोग्राम. सो पळया अमरदीप आणि आंचल वळवयकर दोगां पार्टिसिपेट जाता इन दिस कॉम्पिटिशन. इज लुकिंग एट मी and obviously not me. आता फुडले मम्मी पप्पा परफॉर्म करतले पळय ते पळय. ओके and where should he be sitting, judges? Yeah, on our lap. All three of you. Boss. So to सांग बाय बसलो. कडकडे सर. कडे या. 1 2 3 1 2 3. He gave a nice smile. Okay. Yeah. Settle. म्हजे बरें एक स्वीटशें कपल आसा हांगासर, अमरदीप आनी आंचल. तांच्या बद्दल आमी चड जाणून घेवया. तुमी खंयच्यान आयला? परवरी. बेटी परवरी. लग्नाक कितलीं वर्सां जालीं? 7 वर्सां पयलीं. 7 वर्सां. ओके. सो लव मॅरेज आशिल्लें की अरेंज मॅरेज आशिल्लें? लव. लव कम मॅरेज. लव कम मॅरेज. लव कम मॅरेज. ओके. सो तुमकां कितें आवडटा? हॉबीज कितें तुमच्यो? डान्सिंग. आनी तुमकां? म्हाका लिसनींग टू म्युजीक आनी रिडींग बुक्स. तुमकां डान्स करपाक आवडटा की ना? ना. ओके, डान्स करपाक आवडना. हांगासर येवपाक कोणें डिसायड केलें येवपाचें म्हणून? म्हाजें डिसिजन आशिल्लें आनी ते सरीच फुडें हांव ताका सरीच फुडें काडटा खंय वच बीन म्हणटा. लास्ट टायम तेन्ना ते लोकमताचें आशिल्लें तेन्ना सुद्दां ते पार्टिसिपेट जाल्ले. हांवें ताका सांगलेलें वच वच म्हणून ते गेल्ले. शी लायक्स एक्चुली बट ते डान्स म्हटलें की फाटीं सरता. बट दीस इज द फर्स्ट टायम आतां आमी हांगा टॅलंट दाखयतले थ्रू डान्सिंग. ओह, दॅट्स ग्रेट. म्हणजे हे फावटी अग्री जाले. ओके, सो ऑल द बेस्ट तुमकां. आनी कशें दिसता लायक फर्स्ट टायम तुमी अशें कितें करपाचें आसा टुगेदर, रायट? दीस इज द फर्स्ट टायम. आनी फंक्शन्स कितें आसले बर्थडे पार्टी बीन आमच्या ऑफिसान सॉरी घरा कडेन बीन जाल्यार हांव सरीत ताका ओडून हाडप आनी डान्स करप. लायक आय लव डान्सिंग देन शी हेज टू जॉयन विथ मी आनी ते एन्जॉयबली हॅपिली करप. भरपूर प्रॅक्टीस केला की ना? ना एक्चुली कितें जाल्यार प्रॅक्टीस आमची कमी जाली. द रिजन इज दॅट 10 months ओल्ड चायल्ड आसा सो ताका मॅनेज करप आनी आमी रातची अर्द्या वर बीन अशें करप. पण ते मातशें टेन्स आसा. म्हणल्यार म्हाका भंय दिसता. ओके, ऑल द बेस्ट तुमकां. ओके.
Namaste. Myself Amardeep and my wife is Archal. अच्छा So आयज आमी मिस्टर एंड मिसेस गोवा कॉन्टेस्टाक आयिल्ले आसा. पुरणपोळी करपाक लागता तूप गांवठी, पण म्हागेले आचल आसा ते सामके नाजूक. ओके, आचल हें नांव हांवें ताका नांव दवरपाचें कारण आशिल्लें कित्याक तिणें सदींच म्हाका ह्या छत्री प्रमाणे प्रोटेक्ट करपाचें. इट्स लायक अ शेल्टर. आचल मिनींग इज अ शेल्टर. सो आमी छत्रेन ह्या फीट जाता सदीं. She is very ambitious. A stands for ambitious. N stands for nice. Okay. C stands for caring. In my life, she always cares me a lot. माझ्यापेक्षा she takes care of my child now. म्हाका मातशें करतालें आतां, पण एज अ चायल्ड बोर्न जाल्या बरोबर ते मातशें कमी करता. एटिट्यूडू ना ताका. She is down to the earth. And L always stands for the love, which always she gives to me. Thank you. इंट्रोड्यूस मातसो. हांव स्टार्ट करता ते पयलीं उखाण्यान. इंग्लीश लँग्वेजीन चंद्राक म्हणटा मून. इंग्लीश लँग्वेजीन चंद्राक म्हणटा मून. अमरदीपाचें नांव घेता. वलवयकराची हांव सून. ओके, सो आतां हांवें ताज्या खातीर एक पोयम बरयल्या. ती हांव इंग्लिशीन आसा, ती आतां हांव म्हणटा. Happiness, laughter and joy lightens every relations. That what you are, Amardeep, which makes you popular among all. There is little bit anger, with a pinch of anger and sorrow, which sometimes he shows it, sometimes he does not shows it. Then he is very every opportunity tell me go forward, and he likes it. He likes participations. Okay, and now his positivity, caring, converted our relation into marriage. Now it is non-endless journey. It is never-ending journey. Along with our little engine called Shravan. Okay, and this is the deep which I have taken in my hand. So the deep always lightens, shines our relations, like it brings shines to everyone, like it brightens everywhere. Okay, so thank you. Thank you. Dance. Dance आम्ही परफॉर्म करू शकतो. It's a fusion dance. तू गेले ऐकूक आयले घरचे किती कळना. सगळ्या ठिकाणी सोडलो तुका, तू सोदून लेगीत मेळना. म्हाका दर्या दिसलो ना, म्हाका लार मेळ्ळेना. म्हाका येवचे असले तुझ्याच कडेन, म्हाका वाट समजली ना. म्हाका येवचे असले तुझ्याच कडेन, म्हाका वाट समजली ना.
Yeah. If you given a chance to live again, consider what it would be. I would love to live as a human being, because the beautiful lady who is my wife right now and my love, I would like to continue with her more and more years. Very nice, very nice. And you? Same thing. I will like as a human being, and I like to have his family along with him, to be together forever, and happily. The anger, whatever it is, I am ready to take. There must be something in him which is not maybe not right. What is that you would like to change? He takes decision very fast. When anger comes, Impulsive. yeah, very fast. So you like to change that? Yeah, that I like to And change. what do you like to change? I suppose if I get a chance to change herself, there are no qualities which I cannot change, because she got all the qualities. perfect. She's perfect. Alright. She's very simple. She's caring, loving. Even today, if I'm not well, and if I tell her I'm going to die, she will say no. There are medicines available in this world where every doctor has a solution, so you will be survived. That is the support what I have got till date. That's very nice. Thank you. So, and my entire judge panel that I have, there were the last couple of minutes of hours, there were just 3 judges. How was it with having the 4th judge? Is it 4th? Third and half. That's correct. Yeah, and the best thing, he started cheering. Let me tell audience, because he's been here for the last half an hour's time before the audition started. He was quite cool enough. He would be with the cameraman, even the judges. But the moment his parents started, performing, he was like, yeah, cheering up. In his own fashion, in his own language, that is. Yeah. And by the end of the performance, I think he had that tear in his eyes. I'm just wondering what that tear would be. Was it tears that he's hungry, or tear of happiness? Tear of happiness. Very happy. Okay, Sean? I think the best part of it, this is we are organizing this for the first time. This first edition, and by the time he's just 10 months old, and by the time he'll be grown up and he would like to visit this particular episode, it will be such a nostalgic thing for him to see sitting in the judges panel and judging his parents. So it's really nice, sweet thing. Okay, we'll take a break here and परत बाकीच्या contestant Shaman, Do you know how important it is for a child? I'm sorry, yeah. For a child to see his parents so happy and together, it is so healthy for the child. I Yes. come from a healthy parents, Yes. happy parents. So the product is good, and the child will watch this and emulate them. Should then, imbibe all these good qualities from the parents, and that makes a strong nation, strong youth, strong everything. Yeah, even he's agreeing. Yeah, that's it. So, Sean, okay. Very nice. Bye. आता जाल्ल्या सुंदर परफॉर्मन्सा उपरांत आता फुडल्या सुवातेर शेट्ये ग्रुप प्रेझेंट्स प्रुडंट मिस्टर अँड मिसेस गोवा 2018 हाचे फुडले परफॉर्मर आसा सुमी आनी रसेश. पळोवया ते कितले इम्प्रेस करता आमच्या आजचे जजीसांक. म्हजे बरोबर आनी एक ब्युटिफूल कपल आसा हांगासर, तांची वळख करून घेवया. नांव सांग. म्हजें नांव सुमी बोंद्रे. रसेश बोंद्रे. ओके, अशा टायपच्या प्रोग्रामांक जे दोगांयनी बरोबर पार्टिसिपेट करपाक जाय, अशें फर्स्ट टायम आयल्यात परफॉर्मन्स करपाक? येस, फर्स्ट टायम. या दोगूय जाणां आमी फर्स्ट टायम आयल्यात अशा टायपच्या प्रोग्रामाक. ओके, लग्नाक कितलीं वर्सां जालीं? 9 वर्सां. लव की अरेंज? लव. वाव, लव मॅरेज. ओके, सो दोगांची लायक्स डिसलायक कशी सेम आसा की कितें? मोर ऑर लेस सेम आसा. हातून प्रॉब्लम येना. मोर ऑर लेस वी अग्री टू इच अदर. सो आज हांगासर येवपाक कोणे इनिशिएटीव घेतलो वचया प्रोग्रामाक ऑडिशन दिवया? हांवें घेतलो. आनी ताचें रिएक्शन कितें आशिल्लें? तेचें रिएक्शन मातशें भियाल्लें तें, बट मागीर थोड्या वेळान शी वॉज ऑल्सो ओके चलो लेट्स डू समथींग. कितें परफॉर्म करपाक ठरयलां आज? आमी एक डान्स परफॉर्म करपाक ठरयलां. हाचे पयलीं डान्स केला केन्ना? हय हय डान्स केला खूब. इंडिविज्युअली दॅट वी हॅव पार्टिसिपेटेड, बट टुगेदर इन अ फंक्शन लायक दीस कपल टॅलंट एंड फर्स्ट टायम. ओके, तुमी कितें करता? बिजनेस. आनी तूं? आय एम डुईंग अ जॉब सर्वीस. सो परफॉर्मन्स फर्स्ट टायम करता, सो मातशें टेन्शन आयलां आसतलें, रायट?
हय थोडे बबल्स अप डाऊन जातात ओके सो कितले तुमकां ते चान्सीस की तुमी फुडें वतली कशी किंवा कॉन्फिडन्स कॉन्फिडन्स आसा एकामेकाचेर कॉन्फिडन्स आसा म्हणून आयला हांगा दॅट्स ग्रेट अँड ऑल द बेस्ट Good evening, judges. My name is Sumi Bondre, and I'm very delighted today to introduce my better half today, my husband Rasesh Vittal Bondre. He's a native from Pernem and a full to Bollywood fan, loves music, and of course a caring and loving husband. A very responsible father to our 6-year-old son Swayam, and takes care of the entire family, and his entire family is fond of him. Without him, like they feel they are kind of uncomfortable in any situation, any ups and downs. He is a big strength to everyone, and that is a quality everyone likes about him, and because of which I think I've fallen for him, and I'm proud to be his wife. Hello friends, judges. I'm Rasesh Bondre, introducing my wife Sumi Bondre today. I'm very happy to introduce her because the thing which I like about her, she's frank, her frank opinion, and she's very happening. As she told, everybody likes me. In family, everybody likes her too. Normal activities, yes, singing, listening, dancing, all these things she likes. But most important thing which I really love about her, she likes to spend lot of time with my son, and that is what I really like about her. That is a short and sweet about my Sumi. Thank you very much. What do you don't like about her? You like what you said. What do you don't like? Well, I don't like about her that sometimes she neglects her health. Taking care about everybody in the family, me, my son, and she ignores her health. And I think she should take care of that. That's what I don't like about her. What do you don't like? Which I you would think want to change, yeah. he would easily trust people. Sometimes that gets him into trouble. So I would want him to concentrate on that nature and take more precautions in trusting people. I have a question. Yeah. If you win a lottery, take for example, you win a lottery, what will you do with it? We both have a dream of our own spacious, good house. So we would go for it first, and of course think about our son's future and save for his education, I guess. And definitely some part of the money I like to donate for some fund institution. It's not it is because I like to do social work. I do small things. I do blood donation regularly, and yes, I want to do not all the part, but some. Definitely we are all part of the society, so something you should do for the society. We organize sometimes small camps and all social camps, so some part of the money, at least say 10 to 20% of the money, we will like to do something, spend socially. So the prize amount has to be big. Yeah, that's Yeah. what. Yeah. It should be like in crores. Yeah, sure. Yeah, I have a question before you perform. So written about family and all. Presently, you will find this concept called nuclear family. Size is becoming smaller and smaller. Earlier we have joint families. Yes, true. What is your opinion? Whether joint family is better or a small nuclear family? I think in today's modern era, I'll actually like associated with joint family. I have grown up in the joint family only. But what happened as the time changes and situation changes, now we are also come into a separate family. As per the modern era, I personally feel if the families are comfortable, all are comfortable to each other, yes, they should go ahead with the joint family. Otherwise, should be separating, but the bonding between them should be there whenever there is a festival occasion. That is my idea behind. But I personally really I love to be into a joint family. But don't you think there are sometimes haunts? Yes. But There are respecting individuals' likes, dislikes. We have also taken the decision
we are going to be nuclear family. But whenever there are functions, family, any festivals are there, we come together, we celebrate it together. So that's how we feel like the love which keeps us connected. I have one more question, small question to ask. Yeah. It is about jab we met. You mentioned about we met in North Goa, India. Yeah, North yeah, India. yeah. If you are comfortable, you Yes, can say yes, few sure, words sure, about sure. Yeah, I'd like to elaborate about that. We went to a tour, Delhi tour. You know, it was a Delhi, Simla, North, that tour at college time. And that college time period, earlier we used to not know each other, we used to just see faces. That time we got to, I mean, it was a train and tour, we got to know each other better. We were in the same group kind of, they Same made group. groups, and then there was an incident when you had mentioned like no moment of love. So we got to know each other, we were kind of friendly to each other. I liked his nature, he liked my nature, we were friends. And then I kind of got lost in that Palika Bazaar area, and he was the only person who came looking after me like where is she, kind of concerned, or I want to find her out whether she's safe or not. So I felt that was a moment of love. I found Very nice. like Very you know nice. he's concerned about me, so he's going to be the man in my life. Very good. Now you go ahead with your performance. What we can perform. So we actually wanted to sing as well as dance, but better. I don't know. Whatever you prefer. Yeah. Singing will do. Yeah, first singing will do. Start. चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथ ही प्यार का मैंने चुन लिया, मैंने चुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के, रह जाऊं जैसे मैं हार के, और चूमे वो मुझे प्यार से। पहला नशा, पहला खुमार। Thank you. Very nice. Very nice. Dance performance. Yeah, well, we are not that much prepared for the dance, but yeah, yeah, Whatever you can. yeah, whatever we can, we will do. Very nice. Result. You say that he is a Bollywood cricketer. Yeah. He is. Okay. Okay, that's your general knowledge of
Usually Ashiki part 2, Ashiki part 1, whatever. There's one Ashiki. Yeah. There is one particular poster scene which is very famous. Ashiki part what? Part 1. Part 2. Ashiki part 2. Okay. Or part 1. The kissing scene. I don't know. Usually. I don't know what it was. Just remind me because the poster scene. The moment you see that, you know there's Ashiki. Yeah, that kissing scene in I don't know what is happening on inside, and I don't know. Yeah. Only show me the outer look. I should show you that look. Yeah, you're Bollywood. Okay. Bollywood. There is something else which is covering. Sure. Oh my God. I don't have six packs to remove. Always be happy and together like this. Yes, Thank you so much. Yeah. Nice. सो आमचे नेक्स्ट कंटेस्टंट जे आसा ते आसा सिमरन आणि संतोष हळदणकर इन दिस very prestigious competition that is Shetty Group presents Mr. and Mrs. Goa 2018. So judges, are you ready? Yes. Okay, let's bring them on. हांगासर आमच्या बरोबर एक क्यूटशे कपल आसा सिमरन आणि संतोष आनी तांचे बरोबर एक क्यूटशी बायू आसा सिमरन आणि संतोष तुमच्या लग्नाक कितली वर्सां जाली 2 वर्सां जाली ओके सो लव मॅरेज आशिल्लें की अरेंज लव मॅरेज कोणे कोणाक प्रपोज केले तेणे ओके तेणे प्रपोज केले हॉबीज कितें तुजी माझी हॉबीज रिडींग अँड सिंगींग आणि तुजी सिंगींग अँड प्लेइंग क्रिकेट ओके सो फर्स्ट टायम कॉम्पिटिशनात अशें भाग घेता हांव मात तेणे घेतला तेणे 2-3 फाटी घेतला बिफोर मॅरेज ओके सो कोणे हांगासर येवपाक कन्विन्स केलें तुवें ताका काय तेणे तुका एक्चुली तेणेंच म्हाका केलें म्हणजे एक्चुली हांवें ताका म्हणलेलें खंय तरी एक इव्हेंट आसा आमी दोगी पार्टिसिपेट जावया म्हणून आनी तेणें हय म्हणलेलें सो हांगासर म्हाका बरें दिसलें की ताका सांगून येवपाक आणि फर्स्ट टायम अशी ऑडिशनाक वता सो अशें कितें भंय दिसता अशें कितें एक्सपिरियन्स तुका ऑफकोर्स खूब नर्वस आसा सो लेट्स कोणाक चड टेन्शन आसा संतोशाक काय सिमरनाक एक्चुली खरें सांगचें म्हाका चड टेन्शन आसा पयलीं केलां तें हांवें सिंगलूच केन्ना तरी केल्लें आतां बायले बरोबर करचें पडटा न्हू अशें ओके सो एक्टर करतना खूब कॉन्फिडंट आशिल्लो बायले बद्दल मातसो डावटफूल आसा तो ओके ऑल द बेस्ट तुमकां थँक्यू हॅलो हॅलो कर ओके शंकराच्या पिंडीवर पळी पळी पाणी आधी होती आई बाबाची ताणी आता झाली संतोषरावाची राणी ही माझी मिस्टर संतोष हळदणकर फ्रॉम काणका आणि तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आसता म्हापसा दुलेर आणि ही लायक्स हॉबीज लायक सिंगींग अँड रिडींग लायक क्रिकेट अँड ग्लास माझी सिमरन फर्स्ट क्लास ओके माझी मिसेसाचें नांव जावन आसा सिमरन हळदणकर ते कालिका अर्बनान कामाक आसता कालिका अर्बनानूच न्ही तर घरांतले कामाकूय ती मम्मीक बी खूब हेल्प करता सो 2 in 1 म्हजी वायफ अशें म्हणूं येता आनी तेजी हॉबीज म्हणजे ताका सिंगींग खूब आवडटा आनी रिडींग बुक्सूय ताका खूब लायक आसा लायफाचो असो मोमेंट म्हणजे एक बेस्ट मोमेंट म्हणजे कितें आसा आमी दोगूय मेळिल्ले तेन्ना म्हणजे असो एक लव मॅरेज म्हणजे हय फर्स्ट मोमेंट म्हणजे कसो आमचो अशेंच एक इव्हेंट आशिल्ले अशेंच फूड फेस्टिवल म्हणून जाता म्हणजे बोडगेश्वर देवूळ आहा तेच्या ऑपोजीट थंयसर आमचे देवेज्ञ समाजाचें जाता सो आमी पयलीं वळखनासले एकामेकाक सो थंय येयले आमी आनी थंय एक अशेंच सिंगींग कॉम्पिटिशन आसलें सो आमी थंयसर एकामेकाक मेळ्ळी आनी हे बरें हांसत आसताले सो म्हाका खंय तरी एक क्रश कसो येयलो तेजेर आनी
आनी मागीर थंयसून मागीर हांवें ताका हें केलें उलयलो तेजे कडेन आनी अशी आमची फ्रेंडशीप स्टार्ट जाली आनी मागीर फोन नंबर घेतला आनी फोनार अशें कॉन्टेक्ट करून ना एक्चुअली तेजे एकटे रिलेटीव आशिल्ले पळय तेन्ना म्हाजे ते एक फ्रेंड कशे आशिल्ले सो तेजे कडल्यान हांवें घेतलो तो आनी मागीर ताका सांगलें अशें अशें आसा म्हणून आनी म्हाजेच कास्टाचें कांय प्रॉब्लमूय जावना सो फॅमिलीनी सपोर्ट केलो सो ना एक्चुअली ना आतांच्या हितून ना पयलीं ते लोक हे करताले आतां खूब चेंजीस जाला हय हे आतां चेंज जावंक जाय कित्याक प्रॉब्लम क्रिएट करता तशेंच आतां लव आसा जाल्यार ते कास्ट आनी कित्याक आसा आमी चेंज करूं रायट तूं कितें म्हणटा हय हय आसत आसता तेन्ना म्हणटा न्ही आजुनी ते एक चेंज जावंक ना तेजे ते बरें आसा या 20 years म्हणजे म्हाका दिसता तेणें म्हाका अशें खूब लायक करता आनी हांवें ताका लायक करता म्हाका दिसता असोच आमचो लव आसचो सो 20 years कितें आनी तेच्या बियोंडूय कांयच कशी ना कशी अशी वर्सां वयतली ते जर बरोबर आसा जाल्यार कांयच ना कशी 20 years अशी आय विश की ते हांव पळयता की ते म्हाज्या सोबतूच आसचे आनी सोबतूच आसा कशें सोबतूच आसा हा बेबी आसा एक बाय जाला आमकां या 2 years ऑफ ते 1 year म्हाका जर म्हणशी जाल्यार म्हाका अशें दिसता म्हाजी बाय बरें आसत म्हणजे अशें वेल एड्युकेटेड आसूंक जाय कशें आनी डॉक्टर बी अशें आमचें आसा विश की दोगांय ना 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 हय पयलींच ओके वेल डिसिप्लिन्ड अशें डिसिप्लीन आमी अशें शिकयतले important which is very important right एक तेका message की for a boy for a boy not for a girl for a boy as a parent म्हणजे रिस्पेक्ट करप फादर मदराक आनी आणि एक सांग आणि what talents कितें करप anything सिंग करता feel free we are learning from you we are just sitting here learning from you don't worry गूंजी सी है सारी फिजा जैसे बजती हो शहनाइयाँ हो लहराती है महकी हवा गुनगुनाती हो तन्हाइयाँ सब गाते हैं सब ही मदहोश है हम तुम क्यों खामोश है साजे छेड़ो ना चुप हो क्यों गाओ ना आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना अब कोई दूरी ना उलझन कोई बस एक इकरार है अब है ना हम ना तुम हो कहीं बस प्यार ही प्यार है सुन सको धड़कने इतने पास आओ ना सुन सको धड़कने इतने पास आओ ना सब गाते हैं सब ही मदहोश है हम तुम क्यों खामोश हैं अब मेरे सपनों पे तुम ही तुम छाओ ना आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना तुमकां मरे ह्या सिंगिंगा बद्दल एक प्रश्न विचारायचा दिसता ल्हानसो बोथ आर सिंगिंग व्हेरी वेल आता एक कॉन्टेस्ट जर ऑल इंडिया बोथ हॅव रीच फायनल आणि एकटो कोण तरी जिंकला आयदर यू ऑर दॅट व्हॉट विल बी फिलिंग टुवर्ड्स युअर पार्टनर
ऑफकोर्स आय इल्लीगली बायल जाल्यार हॅपी बोथ आर फायनलिस्ट ओके कितें दिसता तुका म्हणजे हांव जर जिखलो जाल्यार हांव हॅपी आसतलो म्हजी बाय जिखलो हांव डबल हॅपी आसतलो ना मातशें ना कित्याक हांव तेका ना हांव ऑलवेज आतां सुद्दां आतां पळय हांवें तर हें केलें तें फर्स्ट टायम तेच म्हाका मोटिवेट बी खूब करता सो आय वॉन्ट दॅट शी शूड कम फॉरवर्ड तेणें हाडला तें म्हणजे कितें तेणें म्हणलें की इव्हेंटान पार्ट घे चल यो Every successful man there's women. Very nice, very nice, very good. Very good. इतके कॉन्टेस्टंट पळोवन सारकी उमेद जाली लायक दे वर लायक मेनी पीपल मेनी कपल्स वर अमेझींग टॅलंट एक्चुअली तेंचे कडसून आमकां कितें शिकोवंक गावलें दॅट्स वॉट वी वर लुकींग एट ऑल द जजीस जस्ट वर लुकींग दॅट सो आमकां अशी हांगासर शिकपाक गावलें की आमी जें कांय शिकोवना तें आमकां तेंचे कडसून आमकां शिकोवंक गावलें आनी इट वॉज लायक वेरी द बेस्ट मुमेंट ऑफ माय लायफ एक्चुअली सो खरें आमी फुडें अशेंच पळोवपाक सोदता की अशेंच तुमी फुडल्या वर्सा सुद्दां आमी जेन्ना ऑर्गनायज करतले तेन्ना तुमी अशें खूब जाण हें येवचे आनी असल्या इव्हेंटाक तुमी सगळे पार्टिसिपेट जावचे डोंट बी शाय लायक दीस इज अ इव्हेंट सो ऑल ऑफ यू शूड पार्टिसिपेट हियर बिकॉज इट्स अ ब्युटी पेजंट डोंट गेट शाय एंड ऑल सो थँक्यू सो मच Well, this was a very beautiful day and very interesting indeed. There were so many contestants. It was so difficult for me to judge because one was better than the other. And the best part of it was there were a couple of different ages. We had one couple like which was 60 and above, and they were so good. And I don't know who was going to win and who's going to lose because for me every contestant is a winner. And like we all just decided to create a comfort zone for this contestant so they are free to express themselves. There was nothing rigid about. We all mingled with them, we mixed up with them, we played with them, we danced with them, and we made this day a very eventful, very interesting. And let's look forward now for the 14th. I'm sure the best will win. आयज हो जो प्रिलिमिनरी राउंड जो जालो वंडरफुल इतले पार्टिसिपंट्सांनी जे कपल्स आयिल्ले इतले बरे परफॉर्मन्स सिंगींग म्हण डान्सींग म्हण डायलॉग तरेतरेचे टॅलंट तांच्यांनी एक्झिबीट केले आनी आमकां जजांक तर इतलो टफ टायम टू जज म्हणजे एका परस एक बरो म्हणजे कोण बरो कोण हें कांयच समजना म्हणजे इतले फर्स्ट क्लास कॉम्पिटिशन आनी एका जजान होतं म्हणलां त्या प्रमाणे आमकां सुद्दां काही जे टॅलंट असले ताचे वरसून कितें तरी घेवपाक शिकपा सारकें आसलें आनी तुमकांय सांगता हे जे हांच्यांनी जो उत्साह दाखयलो एन्थुजियाजम तशेंच तुमी हाज्या फुडें जेन्ना जेन्ना प्रुडंट असले ऑर्गनायज करतले उत्स्फूर्तपणे भाग घेया आनी तुमी जाय विनर मिस्टर एंड मिसेस गोवा. हे नात्यांचे वादळ असेच चालू उरतले ही आसा गोंयच्या नात्यांची जात्रा. तर खंय वचनाकात पळयत रावात शेटी ग्रुप प्रेझेंट मिस्टर एंड मिसेस गोवा 2018.